लक्षात दवरा की देश म्हणटा ते फुडें भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी पीएम तोच उरतलो आनी हांगा बीजेपीचोच सरकार चलयतलो. आनी तुमी पळयला की आमदार जे आहा ते तुमी निवडून हाडल्यात तरी बी ते दुसरे कडेन धांव मारून वयता. आमी कितें करपाचें धांव मारून? हांवें केन्ना आमी केन्ना आपूण ना पडोंक येतात ते आनी ते बी होलसेलान येतात. ते एक दोन रुपये केळे कशे मार्केटान घेता, भाजी बी घेता तरी होलसेलान. म्हणून हांवें विधानसभेन एकदां सांगलेलें, कोणी म्हाका सांगलें फुडले फावट आमी त्या सायडीक घेतले. हांवें सांगलें आमी त्या सायडीक आयले तरी बी तेजे पयलीं तुमी ह्या सायडीक घेतले आनी सरकार जातलो, टेन्शन घेनाका म्हणून. सरकार हो आसतलोच, पूण सरकार कसो आसूंक जाय? सामान्य जनतेची भावना समजून घेवन काम केल्लो सरकार सरकारान उडोवंक जाय. भावना ही सदां लोकां कडेन जोडलेली आसूंक जाय. तुमचे सेंटिमेंट्स, तुमचे भावना, तुमचे हृदयान खंय कितें दुखता ते पॉलिटिशियनाक पॅल करपाक जाय. तुमी कशे पेशंटाक डॉक्टर पॅल करून पल्स चॅक करून पळयता, बाबा पल्स वयर गेला, सकयल गेला, ब्लड प्रेशर वयर गेला, सकयल गेला. तशेंच पॉलिटिशियनाक मनशेचे हृदयान कितें आहा, मनशेचो पल्स कितें आहा, सामान्य जनते खातीर कितें हांवें करपाक जाय, ह्याच धोरणान आमी फुडें सरपाक जाय.